हे मोच्या उघडासा कोरा ही जेजूची आज्ञा मानू त्या वाढतानो पुढे सोहरा वीस भेटून मोन्नी थोड खोरू याज्ञिक सेवक विथोर सोहरता योगार दिवया कायन खोरू मिसा बेटी आजीर जाया ल्हान वडभात काची दूख धोरू हे मोच्या उगडासा कोरा ही जेजूची आज्ञा मानू बाबाळदारो पुढे सोहरा वीस भेटून मोन्नी थोड खोरू बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी जो असलो जो आसा आणि सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमची सगळे आसूं पावमडिनो आयसान आमी सकाळचे 6:30 वरांचे मीस लायव्ह टेलिकास्ट करतले कारण नोवेतान पिलार पादाग्नेलाचे नोवेन आनी ताची परब आनी ते उपरांत मागीर रोखडेंच सान फ्रांसीस शावेराची नोवेन आनी परब आसतली हाका लागून आमचो भाव मॅथ्यू थंय येतलो दोनूय कुडी देखून ह्या आयच्या दिसाक तावन आमी आमचे गोंयच्यांक आनी लागशिल्यांक तांचे लागीं येवंक जायना मिसा बेगीन वांटो घेवंक तांचे खातीर 6:30 वरांचे मीस आमी लायव्ह दाखयतले आजच्या मिसांत जॉकी एंटनी विएगस हे आमचे भाव बसत मागुया स्वर्गीच्या बापान ताका आपली शांतीन घेवं देवान आमकां आनीक एक सातोडें फावो केला ताच्या मोगाचीच खात्री ताका दिन वासुया आज आमची भुरगीं पोत्तून शाळेक वेतात 10वीची 12वीची भुरगीं थोड्याच दिसांनी आपली परिक्षेत बसतलीं प्रिलिम्स करतलीं तांची बसत मागुया आमचो एक भावन तोल्ला केरांत लॉरेन्स म्हूण ताचे बसत मागुया स्वर्गीच्या बापान ताका आपली शांतीन घेवं आनी आमच्या पिळेवंत भाव बिडांक बापाक उबारुया देवाची पिकोवणी तांणी अणभवूंक भलायकी तांकां पोत्तून मेळूं आनी आमी सगळीं ताळगांवकारां रुजाय साहेब मांयचे परबेक तयार जाता आसतना आमी सायबीन मांय भाशेन बाबार्थाची मनशां देवाची कुशीक राजी आसलेली मनशां जावंक मागुया काळजांत दुख दोतल्यांक बक्षणी दिवंक तुका बापान धाडला सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर तूं आमकां जिवीत दिवपाक आयलाय आनी सगळी बोत्तेन तूं तें दिताय क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर आनी सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं आमेन प्रार्थुया आमची एक एकल्याची इंतेसावां हे जमात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया सर्वेश्वरा देवा आमचे मोगाळ बापा बोबागियो दांकवार मरेक रुजाय साहेबी मांयक आमी भोक्तीन वोन दिता तुवें तिका कुरपेन बोल्ली तुजे कुशेक ती कालती जाली तशेंच तिचे विनवणेन दिसान दीस आमी तुजे कुरपेक आमचो जबाब दिवं आनी कालतिकायेन तुजे कुशेक आमची मान बागोवंक आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजोड चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन देवाचें उतर आयकुया
घेवन पावलून तिताक बरयलेले शिटीची सुरवात. पावलू, देवाचो सेवक आनी जेजू क्रिस्ताचो धोरमदूत, ही चीट बरयता. देवान विंचून काडलेल्यांची भावार आनी खरे भोक्तीन पावतल्यांक स्वताची वळख वाडोवंक आनी तांकां साश्णाच्या जिविताचो बोरवांसो दिवंक म्हाका नेमला. फोट मारिना ते देवान सोबार शेकड्या आदीं हें जिवीत बासयलोलें, पूण तांचो पुरतो वेळ पावतोच देवान आमच्या तारकान घाल्ल्या कायद्या प्रमाणे म्हाका करूंक लायलोल्या परगटणे उद्देशीं ताणें आपली येवजण उक्ती केली. आमच्या एकाच भावार्थान म्हजो खरो पूत जालो. तिताक देवान बापाची आनी आमच्या सोडोंडारा क्रिस्त जेजूची कृपा आनी शांती हांव मागतां. तुका क्रेंतान पाटी दवरून हांवें येवचें कारण हें. तुवें ओगळें उणें कितें आसा तें तुवें तारार घालचें आनी हांवें तुका करूंक लायलां तें मनान धरून दर एका शरान तुवें वडील नेमचें. जोन एकलो गुन्यांव नासलोलो, एकूच पावट लग्न जालोलो, ताची भुरगीं जावंक जाय भावार्थी आनी ती पांपरेल वा आतपन आसलोली म्हूण कोणेंच तांचेर दाट दिवंक जायना तसली. जो कोण धर्म दिवश तो देवाचो कारबारी म्हणटच गुन्यांवां मेकळोच रावंक जाय. न्हय गोरवी वो रागिश्ट वो सोरेकार, न्हय मारखोर वो दुडवांच्या आशेचो, पूण हेरांक आपल्या घरांत घेवन तांचो परामोस कोत्ता तसलो. बोलेपणान बोल्लोलो, मर्यादीक प्रमाणीक भक्तीपण आपणाकूच दोमांक जाणा आसलेलो. शास्त्रां प्रमाणें वावाटाचो निरोप गोट सांबाळटा तसलो. ओपूच सारकी शिकोवंक दिवंक हेरांक उपदेशांक शकता आनी तिचेर आड उडयतल्या कडेन विवारून जाता तसलो. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोवकार. आमचो जबाब जातलो, असलीं मनशां सर्वेस्परा तुजें मूख पळोवंक आशेता. म्हणया, असलीं मनशां सर्वेस्परा तुजें मूख पळोवंक आशेता. सर्वेस्पराच्या आदीं आसा प्रेतूम आनी तिचेर जियेतात तीं सगलीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगळो लोक ताणेंच प्रितूम धरून वयर मांडलेली. ताणेंच तिका उदकाक वयर तीर करून दवरल्यान. आमचो जबाब, असलीं मनशां सर्वेस्परा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत, ताचें पवित्र ठिकाण पांय दवरून कोणाक फावो. जो नितळ हाताचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पळक्या वस्तूंक लोबडोना तसल्या मनशांक. आमचो जबाब, असलीं मनशां सर्वेस्परा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. तुका एकल्याकूच सर्वेस्पराची आशिर्वाद आनी ताची सोडवणदारा देवाची कृपा. असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजें मूख पळोवंक आशेतात जाकोबाच्या देवा. आमचो जबाब, असलीं मनशां सर्वेस्परा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. उद्गारक उबी रावया. जिंग हिंग तंगतात तारा पोरी, पृथ्वीर तुमी पोरजोतल्यात. जिविताचें उतर मनशांक तुमचें जिणें दाखयतल्यात. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, वायट देखी
येवच्योच नात अशें जावं नजो, पूण जे मनशा उद्देशीन त्यो येतीत ताचें कोटा. ह्या सुपुल्यांतल्या एकल्याक ताणें वायट देख दिलोले परस ताच्या गोळ्याक दांत्याचें पेड बांदून ताका दर्यांत उडयलोलो जाल्यार ताका अदीक फायदो जातो. तुमी तुमचीच चोचराय दवरात. तुजो भाव तुजेर चूक करीत जाल्यार ताका बोबाट कर, आनी तो तिची दूख धरीत जाल्यार ताका बोगस. आनी तो तुजेर दिसाक 7 पावटी चूक करीत जाल्यार आनी 7 पावटी तुजेशी परत येवन म्हजो गुन्यांव जालो अशें म्हणत जाल्यार तुवें ताका भोगसूंचो. दोन दुतांनी सुमयाक म्हळें, आमचो भावार्थ वाडूय. तेन्ना सुमयान म्हळें, सांसवांच्या कोण्या येदो तुमकां भावार्थ आसलो जाल्यार उमटोन दर्यांत वचून उबें जा. अशें ह्या तुतीच्या झाडाक तुमच्यान म्हणूंक जातें आनी तें तुमचें आयकतें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, आमचे पाप साहेबान एक चीट काडिल्ली जेन्ना आमी जुबली इयर करताले, मिसेरिकॉर्डियस सिकूत पातेर. बापा भाशेन काकुतीवंत, बापा भाशेन काकुतीवंत जावं. मिसेरिकॉर्डिया हें उतर लातीन भाशेन येता. कॉर म्हणजे काळीज, मिसेरी म्हणजे जो कोण दोळडीरपणान सांपडला, आनी दो दास दारे म्हणजे टू गीव, दिवपाक. म्हणजे काळजांतान दिवप. कितें दिवप? काकूत दिवप. टू द वन हू इज इन मिजरी, द वन हू कमिट्स फॉल्ट. काळजांतान. देखून जेजू आज पळय आमकां सांगता, भाव भयण, तुजो भाव तुजेर चूक करीत जाल्यार ताका बोबाट कर. तुजेर चूक करीत जाल्यार ताका बोबाट कर. आनी तो तिची दूख धरीत जाल्यार ताका बोगस. आनी तो तुका दिसाक 7 पावटी चूक करीत जाल्यार आनी 7 पावटी तुजेशी येवन म्हजो गुन्यांव जालो म्हणत जाल्यार तुवें ताका भोगसूंचो. अवघड न्हय? म्हणजे आमचें जिवीत अशेंच कितें. जेजू आयज आमकां भोगसणी दिवंक आपयता. काळजांत राग धरिनासतना जायते फावटी आमी आमच्या कुटुंबांनी आज कितलें जायते फावटी उदरूस कहें पडयता. एकामेका लागीं उलयनात, घराचे वांटे केल्यात, घरांत भितरूच रागा दुस्मानकायेची दुर्गां बांदल्यात. जेजू आयज आमकां आपयता भोगसण्याची मनशां जावं. दुसरे सुवातेर जेजू आमकां आपयता आमी एकामेकाक बरी देख दिवंक. आमी आमच्या जिवितांतल्यान उजवाड जावन आज आमच्या समाजाची नदर मारल्यार आमकां कसलो तरी एक कॅन्सर जाला, एक कसली तरी भिरांकूळ पिडा कशी जाल्या, जे भाशेन कॅन्सर बरो जायना, सवकास सवकास मनशाक मारून उडयता. तेच भाशेन आमचे संबंद भाव भयणां कडेन. भाव भयणीनो तरेतरेचे आमी एकामेकाच्यो खबरो करूंक, एकामेकाचें नांव पिडार करूंक, एकामेकाचेर बोगलांटां घालूंक, एकामेकाची टिका करूंक काळजांत खूब खूब आमी कितें धरून रावता. हो व्हडलो कॅन्सर. भायलो कुडीचो कॅन्सर जाता तो न्हय, जायते फावटी ऑपरेशन करून पयले स्टेजीचेर काडूं येता. पूण कॅन्सर असलो आमचे कुडींत आनी आमच्या मनांत आनी आमच्या अंतस्करणांत गोट रिगलेलो आसा. आमी कितलीं एकामेकाचेर आड उलयता,
कितली एकामेकाक आमच्या दोळ्यांनी आनी आमच्या मनांतल्यान जोगता, कितले आमी एकामेकाची टिका करता. आयज जेजू आमकां सांगता वायट देख दिवप, दुसऱ्यांचेर आमी घाराणी घालप एकदम वायट. आनी आमचें जिवीत एक पोरजोडीत उजवाड जावं बाबार्थाची मनशां कशीं जिवप आमकां एक आव्हान दिता. बरे सातोळ्यांत आनी दिसा दिसपटे जिवितांत पयले सुवातेर आमचे चूक करतले आमच्या भाव भयणांक, आमच्या समुदायांत, आमच्या घरांत, आमच्या शेजाऱ्याक जी कोण आमकां दिसता दे हेट अस or we hate them, we are angry with them, तांकां मोगसाणी दिवंक आनी बरे देखींतल्यान आमच्या जिविताचो स्वास आनी पोरजोड दुसऱ्यांक दिवंक तेच जेजू लागीं जो आमच्या आल्ताराचेर येतलो आमकां कृपा आनी घोटाय मागुया. बेटोणीचें गीत करुया. गायन गावूया. बागेतल्या फुलांमध्ये C.So. पान 30, C6, पेज 30. बागेतल्या फुलांमध्ये, रानातल्या झाडांमध्ये, खोरीतल्या धातूमध्ये ईश्वरार सोदले देणे, खोरीतल्या धातूमध्ये ईश्वरार सोदले देणे, जेजूच्या काळजा सोबे पेडोयता काळीज मोचे, जेजूच्या काळजा सोबे पेडोयता काळीज मोचे, दर्याच्या उदका भितर वेळेचे रेवे भितर, राजाच्या देव्या भितर कितेंच ना म्हाका मेळचे, राजाच्या देव्या भितर कितेंच ना म्हाका मेळ्ळे. उबी रावया. भयणी बाबांनो, हे आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बाप्पाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन कोण वेळे बाप्पा भाग्यो दांकवार मारे रुजाय साहेब मायचो उगडास करून तुजे नोवेनांत आमची मागणी आनी देणी आनी आमचें आख्खी जिवीत तुज्या मुखार आमी घालता. हे आमच्या दानाचेर तुजी दोळाळ दिश्ट घाल आनी हेच आमच्या सुर्गीच्या आवयचे मजूतीन आमच्या दिसा दिसाचें जिवीत तुका मानता तशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी थी सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सर्वपदवीदार आनी शासनाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो भोवमान फाव असलेली निती आंकपारमरीक आमी नोमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाखणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती पोरगुट्टा. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्रात्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी शासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटा. तांचे सांगती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Tavaraco सर्वेस्पर तू, स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जोयसो.
बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी आमची पवित्र कर म्हूण मागता जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्यान शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेसपरी जेवण जातूस आनी कावस घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कावस नवे आनी सासनीक करोराची रगत पातकेंचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या दोन भावार्थाचो गूढ परगटुया जेजू मेलो जेजू जिवन जाला बापा जेजूच्या मरणाचो आनी प्रजिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सडवणेची कावस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन भासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बिश साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे बांबडीची काकृत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोरजळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी हांगा एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारये देवाची आनी आमची माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्यवन दोनमृत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक जेजून आमकां शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आमी एकामेकाक सदांच बोगसणी दिवं 7 पावटी दिसाक चूक केल्यार 7 पावटी आमची चूक करतल्यांक आमी बोगसूंक असले बोगसण्याचे काकुतीचे काळीज आमकां दी म्हूण बरोबर म्हणुया आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांत सर्वेश्वरा सुर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरयता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोरवाकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन तांगडी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेपर म्हणून तिका शांती दी तोच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतान राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक जेजूची शांती सदां काल तुमची सभे आसूं कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया देवाची शेवा
होस्त जेजू भक्षणींची मनशां जावंक आमकां आपयता. होस्त जेजू आमच्या उतरांतल्यान आनी जिविताच्या कोयण्यांतल्यान बरी देख शिंपडावंक आमकां स्फूर्ती दिता. आपल्या जेवणांत आयज तो आमकां पोसता. येदाच्या जेवणांत आमी सांगाती वांटो घेतली सुभागी. तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना. तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळची. भावार्थाचे दोडे जेजू आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावुया. D5 D5 पेज 49. भावार्थाचे दोडे आमकां दोरी जेजू तुका पळोवन बगू आमकां जागोय जेजू. भावार्थाचे दोडे आमकां दोरी जेजू तुका पळोवन बगू आमकां जागोय जेजू. दिसता दोवडो दिसता तांबडो सोरो शेवतां जेजूची खूब ताचे जिवेर ओगो. दिसता दोवडो दिसता तांबडो सोरो शेवतां जेजूची खूब ताचे जिवेर ओगो. भावार्थाचे दोडे आमकां दोरी जेजू तुका पळोवन बगू आमकां जागोय जेजू. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमचे मोगाळ बापा, तूं जाय साहेब मागीर उगडास करून सर्गीच्या जिवीत दितले जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय. तेच आंकवार मेरेचे आनी सगळ्या तुज्या भक्तां सांगतात सासणाच्या जेवणाक वांटो घेवंक आमकांय पावय म्हूण कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. आज आमच्या नोवेनांचो 4थो दीस सांजे 5:30 वरांचेर तेर्स
आनी ते उपरांत मीस आनी मिसा उपरांत मिसार सेर्मांव साल्व आनी तळोगूत आमी सांगताक सारतले आज सांतिस्म वयतायलें गाली बोणये दोंदरे हे वाड्यांतलीं भाव भयणां आपलो दीस सारतात तांचे बसत मागुया. बागेन फ्रांसीस शेवेराचे पूर्बेक ह्या वर्साक भाव भयणीनो सकाळचे 5 वरांचेर तावन एक धाकटुलो जोमो इंटरसेसरी प्रेयर करीत आसतली, मागणी करीत आसतली. हे मागणे आमचे आत्मीक वाड जावंक जेन्ना नवें चलता तेन्ना कोण तरी थांबनासतना जेजू म्हऱ्यांत मागणी करतली. इंटरसेसरी प्रेयर चालूच आसतलें 10 दीस व 9 दीस तरी फेस्ताच्या दिसांनी 9 दीस नव्यानाचे आमी ताळगांवची भाव भयणां आमचोय वेळ आमचोय सांगात जेजूक दिवया. थंय ओल्ड गोवा हो थाराव घेतला तो एकदम आत्मीक फायद्याचो. आमी सगळीं आख्खे गोंयची भाव भयणां बागेन फ्रांसीस शेवेराचे पांयाची धांवता न्हयच फकत नोवेनांत उपकार मागूंक पूण आमी जेजूच्या एकचारान आनी मोगान वाडूंक गरजेचें. तर हें नोवेन आनी ही परब आमकां आत्मीक फायद्याची जावंक खेरीत भाशेन आसतान आमी सुरू करुया मागूंक व्हडल्या कोतकोत्यान. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं आनी सर्पविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात एकामेकाक बोगसूंक एकामेकाच्या एकचारान जियोंक बरी देख दुसऱ्यांक शिंपडावंक तुमकां धाडटा. ओडकार शेवटाक गायन गावया. बापा तुका आर्गां दिता. E3 570 आनी 7 E3 पेज 77. Sovi sundo